गव्हर्नराचो एड्रेस स्टार्ट जालो तेन्ना तुमी सगळे ऑपोजिशन युनायटेडली वेलान गेले आनी तुमकां मागीर मार्शलान आउट केलें. सो एक्झॅक्ट तुमची डिमांड कितें आशिल्ली? ना आमचो डिमांड सिंपल. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलेलो आसा, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for no fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयलीं सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयलीं सुवातेर म्हाका दिसता वी हॅड टू रिमेन इन सायलन्स फॉर 1 minute सायलन्स. हेंय हांव मागतालो. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल गव्हर्नर हॅड टू स्पीक ऑन दीस बर्च ट्रेजेडी. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. And there is blood on the hands of this government for 25 innocent lives that were lost. They were Indian citizens. या सरकाराची इतली दादागिरी हुकुमशाह वाडलेली आसा आनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजी फिक्स जावपाक जाय. हू पॉलिटिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस 25 deaths? थोडे people are made scapegoat. You look at, say for example, the sarpanch or the secretary has been made a scapegoat. But what was the environment ministry doing? What was the panchayat ministry doing? What was the home ministry doing? And हेज मुखार इसल्यो ट्रेजेडी मुखार गोंय जावपाना. पूण कित गॅरंटी आहा? तर हेजेर म्हाका दिसता आमी एज ऑपोजिशन वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर that he should speak first on birch, speak on the corruption. करप्शन हें घडटा म्हणून ऑपोजिशन म्हणटायच, पूण आतां रुलिंगाचे आमदार आदले मंत्री हेय उलयता. आनी हे एक सायडीन जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री म्हणटा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दुसरे सायडीन हे इंजीन जे पळय हा हे खाता दुसऱ्याक जे आहाय ताकाय म्हणटा खाया म्हण. कितले खाता रे बाबा? लिमीट आसपाक जाय. लिमीट ना. आनी आमकां अशेंय गमन आयला की जेन्ना ह्या खात्याचे जे मंत्री आहाय हे सगळे करप्शनान इन्वॉल्व आहाय. आज हे करप्शन म्हणटाय ते बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा ते जाले. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बीजेपीचे म्हणटा, आदले मंत्री आदले आमदार म्हणटा. सो दीस नीड्स टू स्टॉप. गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस. गोवा इज बर्निंग इन द फॉर्म्स ऑफ फायनान्शियल क्रायसिस, क्राइम्स, मर्डर्स, रेप्स. आणि जेन्ना ऑनरेबल राज्यपाल एक टॉलेस्ट स्टेट्समॅन तेलुगू देशम पार्टीचो एक सिनियर लीडर आशिल्लो, हेका म्हाका दिसता आमकां दिसतालें की दी ऑनरेबल राज्यपाल विल स्पीक ऑन दीज इश्यूज, बट डजंट सीम टू बी द केस बिकॉज ही सीम्स टू बी रीडिंग द स्क्रिप्ट or the masala given by this government. This cannot be tolerated because as we say, enough is enough. आणि सोसूंक नेजो आणि ह्या सरकारा पॉलिसी विरुद्ध ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक ज्या पद्धतीन आज हो सरकार फेल जालेलो आसा, ज्या पद्धतीन गव्हर्नन्स ना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, हिंगा फक्त चलता ते फक्त करप्शन. हे एक्सपोज करपाक आमी मान्य गव्हर्नराक सांगपाक सोदताले. बर्च ट्रेजेडीचे उलय, क्रायम्साचे उलय, मर्डराचे उलय, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शनाचे उलय. हेजेर म्हाका दिसता मान्य राज्यपालान उलोवपाक जेन्ना आमी एक उल्लेख केलो आमकां स्पिकरान, ही रिक्वेस्टेड द मार्शल्स टू टेक अस आउट ऑफ द हाऊस. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. वी आर स्पीकिंग फॉर आवर राइट्स. वी आर ऑपोजिशन MLAs. यू डोंट एक्सपेक्ट अस टू स्पीक इन फेवर ऑफ द गव्हर्नमेंट. आमचे कर्तव्य जाता टू एक्सपोज दिस गव्हर्नमेंट अँड विथ वॉट एव्हर वे इन द कमिंग डेज यू विल सी दॅट वी विल एक्सपोज दिस गव्हर्नमेंट. वी आर एक्सपेक्टेड टू आमचे कामूच हे आणि आमचे न्ही तुमचेंय काम हे. सरकारान जे मनशांक धरल्या म्हणल्यार स्केप गोट म्हणले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, हे स्केप गोट हे एंटायर हे आय वॉश करून सोदना. गव्हर्नरान पयलीं सादी रीत म्हणून पयलीं ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली, जी ताणें दिवंक ना. हें एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हें रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें, हें एक खाजानान आहा आनी खाजान म्हणटा तें मार्क्ड आसता CZMP. आनी CZMP 2011 2,07,000 मिटर खाजान दाखयलें, जेन्ना एक्चुअली 8 लाख मिटर आसात.
म्हळ्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मिटर खाजन आसपाक जाय, थंय 2,07,000 दाखयला. म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर, आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले. आनी गोंयचें नांव इबाडलें, गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो. आनी हे ब्रँड गोवा काबार जावन पसून हे लज नाशिल्ले सरकाराक, ताजेर श्रद्धांजली दिवंक कळना, काळीज म्हणटा तें ना. तांचे ओन म्हणल्यार प्रो BJP चॅनल्स पळय आहात, हे उलोवपाक लागिल्ले आहा की कितें जाता काय म्हणून, सरकाराक कोणाक देंवयता काय म्हणून. हे ते कांयच जावंकूच नाशिल्ले भशेन करतात. ते गोंय उरूंक ना. सो लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा, हे गोंय म्हणटा तें गोंय करा पडते. आनी ताचे खातीर असलें जें कितें जाता ताचे कोण खरो रिस्पॉन्सिबल आहा तो आमी फायंड आवट करपाक जाय. आनी तें करप हें आमचें कर्तव्य जाता, आनी सरकाराक एक्सपोज करप हें कर्तव्य जाता. जेन्ना सरकार उलयनासतना ती लिपोवंक सोदता तेन्ना ताजेर प्रोटेस्ट करप हो आमचो डेमोक्रेटीक रायट. जो डेमोक्रेटीक रायट आमी केला, एकवटान केला, आनी लोकांक हेंच जाय, आनी हें आमी लोकांचे एस्पिरेशन्स फुलफील केल्ली आहा. आज हे सरकारागे जे हे पॉलिसीज आहे आणि इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पॅनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहे परमिशना, तेका लागून 25 लोक मेलो. ही जी आता कायदे काटाय हे कायद हाट घेवपा जाताय आनी असो 25 लोक मना जावपाक. सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना, गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना. आता आमी हे उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबार जाल मुटरी पूण लोजे कामा पूण घे, नाजाल्यार तुमकां आनी अंतस्कोन म्हणून ना, तूं काळीज म्हणून ना, तूं कोणूय मेल्या जाता, कोणूय कितें जाल्यार जाता, तुमगे सरकार चलतलो. आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा. तेंक कोणा काळीज ना, तेंक कोणा कोण गेलो ना. आनी म्हाका सद्दां सगळे लोकांना आज चोवपा जाय. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा तें आम केल्लें आहा. तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण, जाल्यार तरी पूण हें जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तें उबो रावन म्हाका सद्दां 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तें करूंकूच जाय. हें प्रत्येक धर्मान आहा, प्रत्येक हेंका. पूण हेंक म्हाका दिसता आज हेंका पावर माथ्यार मारलो आहा, आनी हो पावर माथ्यार मारून तेंकां हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ले. सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टीव एक्शन घेवपा जाय. हें गव्हर्नरान आतां ऑनरेबल गव्हर्नर पयलीपाट स्पीच दिवपा गेल्लो आहा, तो जरी तरी गडबडान इसरोला जाल मुटरी पूण तें करूं जाय. पूण हें करूं जाय आनी गोंयकार मागोता तें हें करूं जाय. आनी हें कोण ना जाल्यार म्हाका दिसता हे 25 ओतमे जे आहाय ते ओतमे म्हाका दिसता हेंका भरपूर त्रास करतले मुखार आनी हेंका त्रास जातले.